फक्त 2 गोरवां घेऊन सुरू जाल्ले शिकेरीच्या गोशाळेन आयच्या घडयेक 4000 मायज गोरवां. गोमंतक गोसेवा महासंघ फाटली कांय वर्सां रस्त्या वयल्या एक्सिडंटान जखमी जाल्ल्या गोरवांची कुयदाद घेता. सरकाराचोय बरो आधार. सरकारान स्टे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम जी आसा हे स्किमी अंडर ह्या गोरवांच्या खाणाचो खर्च जो आसा तो सरकारान उचललेलो आसा आणि तो खर्च जो आसा तो सरकारा कडसून म्हणजे प्रामुख्यान एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट जे आसा ते वेळोवेळी तो आपलो फंड जो आसा तो पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीच्या फंडान जो आसा तो डिपॉझिट करता आणि थोडो वेळ मागीर हेंची म्युन्सिपालिटी कडसून किंवा पंचायती कडसून तो मेळपा खातीर आमकां लागता, कारण कांयश्यो फॉर्मेलिटी ज्यो आसा त्यो पूर्ण करच्यो पडटा. आमचे कडेन भरपूर शेण जाता. हें शेण जें आसा आनी मूत्र जें आसा हें जर आमी खत केलें आनी तें खत जर सरकारानूच परत घेवपाचें केलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून, जाल्यार सरकारा वयलें वजें सुद्दां जें आसा जें आहा तें कमी जातलें हें अशें आमकां दिसता. आनी तेच्याच बरोबर आमी बीन आमच्या पांयाचेर स्वताच्या पांयाचेर उबे रावंक शकतले आमचे. आनी येणाऱ्या काळान मयें जो आमी म्हणटा न्हू हो गोग्राम जातलो आनी ह्या गांवांत दुधाची गंगा जी आसा ती व्हांवतली अशें आमकां दिसता आनी तें जातलें होय बीन आमकां विश्वास जो आसा तो आसा. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जें आसा तें हॉस्पिटल जर जाल्लें जाल्यार मयें गांवांत अनेक गोप्रेमी आसा जेंचे कडेन खूब गोरवां आसा, सरावंडींग गोरवां आसा. अशा प्रकारचें एक हॉस्पिटल जर जालें न्हू जाल्यार गायक खऱ्या अर्थान बरे दीस जे आसा ते येतले, कारण एक संशोधनाचो प्रश्न जो आसा मार्ग जो आसा तो थंयसून सुरवात जातलो. ही गाय लिटर 2 लिटर दूद दिता तें दूद वाडोवपाचेंय बीन जें कितें आसा तें थंयसून सुरू जातलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.